विसा उपरांत तुमकां येवकार। आयतारा जुवारीनगर मार्केट कॉम्प्लेक्साचो बुन्यादी फातर मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्या हस्तुकी बसयलो। जुवारीनगर येवपी प्रकल्पात कम्युनिटी हॉल, हेल्थ सेंटर, लायब्ररी सारकिल्ल्यो सुविधा आसतल्यो म्हण मंत्री एलिना सल्डाना उलयल्या। आर्डीएक्स गोवा खातीर जुवारीनगरच्यान जॉन डिसिल्वा। प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है, जोरदार ताली के स्वागत कीजिएगा। या प्रोजेक्टान जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज लोकांक दितले ते सगळे महत्वाचे। प्लाना प्रमाणे ग्राउंडाचेर आसतलो तुमचो मार्केट, ज्या मार्केटान आमचे निस्तेकार भाव भयणी, भाजीवाला, फ्रूटवाला आसतले। तशेंच there will be different kinds of shops, general stores, so the market area will be on the ground floor. तशेंच पयले मायेर चड गोंयचेचो सब हेल्थ सेंटर आसतलो। भाव भयणीनो, ओ हेल्थ सेंटर आमी मुद्दम या प्रोजेक्टान बसयला, कित्याक जेन्ना इमर्जन्सी जाता आनी जाता तितले बेगीन दोतोर जाय आमकां, ओ दोतोर तुमकां या सब हेल्थ सेंटरान मेळटलो। तुमकां एक लायब्ररी आसतली, या लायब्ररीन तुमकां सगळे भाशेचे बुक्स आसतले वाचपाक आनी तशेंच न्यूजपेपर बी वाचपाक। सो हांव मागतां आमचे सिनियर सिटीजनांक आनी आमचे तरणाट्यांकडे बी की तुमी ह्या लायब्ररीन येवन बसचे आनी भरपूर वाचचे। तशेंच भाव भयणांनो, पयले मावेर एक व्हडलो रूम आसतलो, जे आमच्या डायरेक्टरान आतां सांगला। हो व्हडलो रूम आसतलो क्लब्स मीटिंग पॉइंट, कित्याक आमी जाणा जुवारीनगरान जायते क्लब्स आसा, तरणाट्यांचे क्लब्स आसा आनी जायत्या फावटी तांकां आपली मीटिंग घेवपाक जागो ना। याच खातीर आमी ही फॅसिलिटी या प्रोजेक्टान केल्या। दुसऱ्या मायेर आसतलो एक व्हडलो कम्युनिटी हॉल आनी या कम्युनिटी हॉलान स्टेज आसतली आनी रूमूय आसतलो। स्टेजी फाटल्यान सगळे प्रोविजन्स कितें दवरपाचे आसा ते थिंगा भितर आसतले। भाव भयणीनो, हांव जाणा की जुवारीनगरान जायते फंक्शन्स आनी प्रोग्राम्स जाता आनी जायते फावटी आमकां जागो ना हे प्रोग्राम घडोवन हाडपाक। आनी ह्याच खातीर आमी लोकांक गव्हर्मेंटान लोकांक मनान धरून हो कम्युनिटी हॉल करपाक थारायलो आनी हो कम्युनिटी हॉल भाव भयणीनो, वी विल ट्राय आवर बेस्ट टू सी दॅट वी गिव इट ऑन nominal rates to make it easy to make it available to the people of Zuarinagar. एक धाकटुली रेस्टोरंट आसतली, a cantilevered restaurant. ओ रेस्टोरंट जावन आसा आमी केला तुमचे चिंतून। कृपा करून अशा वेळार जेन्ना जमतात तेव्हा ना आमच्याकडे डेव्हलपमेंट झाली ना, आमच्या घरात तुझे काय पावले ना, या सरकारचो बेनिफिट पावलो ना अशें म्हणपाक जायना। अखेर आम्ही सरकारचो बेनिफिट दिता म्हणजे आमच्या बोल्सांतले दिनात, आम्ही दितात हो जनतेकडूनच आयिल्लो पैसो जो वेगळ्या वेगळ्या टॅक्सांतसून येता त्याचो योग्य विनियोग करून आम्ही पावयतात। पण जी गजाल पयलीं येयली, पयलीं कित्याक पळोवन नासले हे विचारूंक जाय। फाटले 5 वर्सात त्याच्या फाटल्या पयलीं जेन्ना आमचे शिवाय दुसरे आसताले तेव्हा असल्यो योजना कित्याक तयार जायनासल्यो ह्यो विचारूंक जाय। हे सरकार पयलें सरकार अशें आसा ज्याच्या माध्यमातून हर एक घरात, प्रत्येक घरात स्कीम पावल्ली आसा। तुम्ही 97 स्क्वेअर मिटराचो एक प्लॉट आसा तो, तेजेर कन्स्ट्रक्शन केलेलें आसा फूल 97 मिटराचेर। ते आमी आतां रेग्युलायज जाता म्हणून काल ऑर्डर काडल्या, कॅबिनेट मिटिंगान पास जाला। 37 इयर्स जाले आता आम्ही रावता थिंगा, म्हणजे आमचे कांयच ना, रावता खरे घरान, म्हणजे आमच्या नावार काय जावना, पण तेन्नाच्यान आमी फाटी लागलेली घरा म्हणून हे
हेजे पयलीं कोणूच इनिशिएटीव घेवना जेन्ना हे गव्हर्मेंट येयले तेन्ना आमी पुटअप केले फायल हेंच्यांनी इतलो फास्ट मुवमेंट केलो की आयज तेजो रिजल्ट मेळ्ळा आतां आयज हेंच्या बरोबर आमी खूब खूब खूश म्हळ्यार सारकें एकदम हॅप्पी आसा कित्याक आमकां एक घर मेळ्ळो आमी इतले दीस चिंत्ताले की घरान आसा म्हळ्यार केन्ना आमकां फाटीं भायर काडटाले ते भिरांत आसताली आतां हेजे बरोबर आमकां कांय भिरांत ना आमचे जाणटे करून गेला पळय ते आमी एकदम हॅपिली यूज करपाक शकता ते घर